भेटून मोन्नी तोड करू याज्ञिक सेवक भितर सरता योगार दिवया गायन करू मिसा भेटेना चिर जाया लानवड भात काचिर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो, आज आमी म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार संभ्रमता जेजूचे काळजाक भेटयलेलो दीस आनी तो जेजू आमकां एक एकल्याक आमंत्रण करता. कश्टवतात तुमी, ओज्याच्या बाराखाल आसात तुमी, म्हजेशी यात. हांव तुमकां समाधान करतलो, हांव तुमकां विसव दितलो. भू करून हे अखंड परिस्थितीन आमी जियेत आसतना त्या जेजूचे काळजांत आमकां सगल्यांक आसरो मेळूं आनी आमचे पिळेंत आमकां ताची भलायकी आनी पेखवणी फाव जावं खेरीत भशेन मागुया. तशेंच आमी ह्या दिसांनी मोहन साहेब मांयचे पोरबेक तयारी करता. तेच माय मारीचे विनवणेन आमी सगळे संकोश्टांतली निवारून ओदीक देवाच्या संबंदांत जियोंक पावूंक हे मिसांत कृपा मागुया. हांव पातकी सर्पवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तनान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्य सदांच कुवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्याका कूद सोम्याका कूद क्रिस्ताका कूद क्रिस्ताका कूद सोम्याका कूद सोम्याका कूद. प्रार्थना. आज आपलो वाडदीस संभ्रमतेल्या बसत मागुया. तशेंच आपल्या लग्नाचो दीस पाळटल्यांक तांचे खातीर मागुया. मरून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणांचो उगडास करुया. तांकां देवान आपली काकुतीन सासणेच्या विसवान घेवन. तशेंच मागुया सगळीं आमची पिळेंत आसलेल्या भाव भयणां बसत आमची एक एकल्याची इंतेसां हे मिसा भितरल्यान बापाक उबारुया. भोव कोणवाळ्या बापा, तुज्या पुताच्या काळजाच्या शेगुणांनी आमकां वाडय आनी त्याच काळजाच्या ओत्रेगांनी आमची काळजां पेटय. अशीं आमची काळजां जेजूच्या काळजा सारकीं जावं आनी ताचे सासणीक सोडवणींत आमकां वांटो मेळूं. आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणेच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेली पयली चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, क्रिस्ताचे मुणयारी आनी देवाच्या गुटाचे कारभारी कशे मनशांनी आमकां लेखचे. कारभाऱ्यां सवें हो गूण गरजेचो.
जोण एकलो कारभारी विस्वाशी जावंक जाय. तुमी वो मनशाचे खंयचे न्यायसोबेन म्हजी नीत केली जाल्यार हांव कसलीच पर्वा करिना. म्हजी नीत हांवूच पुर्यान करिना. म्हजें अंतस्करण नितळ आसा, पूण हाका लागून हांव निरपराधी म्हूण समजून म्हजी नीत करपी एकलोच सोमी. म्हणटोच आदी फुडें सोमी हे पुर्यान कोणाचीच नीत तुमी करूं नये. तेन्ना काळोखांतले गूट तो उजवाडाक हाडटलो आनी मनशाच्या मनांत लिपून आसलेल्यो येवजण्यो उगड्यापो करतलो. आनी तेन्ना देव जोण एकल्याक फावो ती शेबासकी दितलो. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडुकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. म्हणुया, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर. देस भोगूंक आनी शांतीन जियोंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सवें आसूं सगळो तुजो संतोश. तुजें काळीज आशेता तितलें तो तुका दितलो. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत घाल. ताचेर विस्वास दवर. गरज तें तो करतलो. तुजें बरेंपण उजवाडत्या दिसा परी उदेतलें. तुजें प्रमाणीकपण दोनपारच्या वता वरी परजळटलें. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कर. बरें करणाऱ्यांक लाग. सासणाक तोखता तसलें तुका ठिकाण मेळटलें. कित्याक बरें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भक्तांक तो कधीच सांडचो ना. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आकांताच्या वेळार तो तांचो आलाशिरो. सर्वेस्पर तांकां आदार दिता आनी सोडयता. आपणाक शरणां येतात म्हूण तो तांकां निवारता. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जोय जोय. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड म्हणटा सोमी. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. फारिजियांनी आनी दोम शास्त्रांनी जेजूक म्हणलें, जुवांचे शीस तशेंच फारिजियांचे भोवून भोवून उपास आनी मागणें करतात, पूण तुजे शीस खावन पिवन आसात तें कशें? आनी जेजून तांकां म्हणलें, न्हवरो पावण्या बराबर आसतना तुमच्यान तांकां उपास करूंक लावंक येत. न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचो दीस येतलो, मागीर तो दीस येतोच ते उपास करतले. अशी एक वपार घालून ताणें तांकां सांगलें, कोणाकूच पोरण्या आंगोस्त्राक कोपो मारूंक नव्या आंगोस्त्राचो कुडको पिंजून काडिना. तशें केल्यार नवें आंगोस्त्र पिंजून तें पिंजलें
ते भायर ताचो कुडको पोरण्या आगोस्त्राक सोरी जावचो ना आनी कोणाकूच नवो सोरो पोरण्या बुल्ल्यांनी बोरिना. तशें केल्यार नवो सोरो बुल्ली फुटून उडयतलो आनी ओतोन वेतलो आनी बुल्ल्यांचो इबाळ जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी बुरूंक जाय आनी पोरनो सोरो पिवन आयलोल्या कोणाकूच नवो सोरो रोकडोच बरो लागना. पोरनो सोरो ओदीक बरो अशें ते म्हणटात. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आज म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार आनी हे पयल्या शुक्राराक पाप साहेब आमचे लागीं एक खासगी इंतेसांव पासत मागूंक लायता. आनी ह्या म्हयन्याचे सप्टेंबराच्या म्हयन्याचे इंटेन्शन म्हळ्यार आमी सोमेस्तांनी पृथ्वी आनी पृथ्वीर आशिल्लें सगळें सांगाताक बागाक वांटूंक आनी ताचो बरो उपयोग करूंक. वी प्रे that the planet's resources will not be plundered but shared in a just and respectful manner. बाबा म्हणिनो पृथ्वी आमची भूंय आमची आवय आनी देवान ही पृथ्वी पवित्र केल्या आपल्या आशिर्वादान आनी मनशाक ताचेर कमायस करूंक ताका कारभारी केला. आमी कारभारी जे भाशेन आज आमी पयले वाचपांत आयकलां, आमी कारभारी, पूण कारभाराचो विशेश गूण म्हळ्यार तो विश्वासी जावंक जाय. आनी देखूनच पाप साहेब म्हणटा कितलें बरेपण दोत्तोरेर आमचे भुंयचेर आमचे आसा. आमची जमीन कितली गिरेस्त, कितली पिकावळ दिवपी. पूण आमचे दुर्दैवान कितें जालां, मनशाच्या आशेक लागून वेगोवेग गिरेस्त जावपाच्या मनान बी प्लांडर्ड आमी चोरये केल्यो, आमी बेगीन आस जाली मनशाक आनी हे दोतोरेचो हे आमचे भुंयचो आमी बेउपयोग केला आनी करीत आसा. देखीक आमचेच गोंयांत कितले म्हूण मीन काडले, तामून आसतना मिनाचो बेउपयोग केलो देखून मीन बंद उडयले. चड आस जाली दुडू करपाची. आज आमी आमचे नजर मारल्यार आफ्रिकेच्या गांवांनी कितलो लोक भुकेन आसा. थंय जायते फावटी वर्साचे वर्सां पावसूच पडना. तरेतरेचे पिडेक आफ्रिका कॉन्टिनेंट सांपडलेले आसता. दुसरे वाटेन ओस्तोमतेच्या गांवांनी कितले बरेपण आनी सुदारप आमी पळयता. पाप साहेब म्हणटा ह्या म्हयन्यांत आमी मागुया सगळें जें आमी हे पृथ्वीर भोगता ताचो बरो उपयोग जावंक आनी सगळ्यांक तें मेळूंक. कोणूच भुकेन मरना जावं, कोणाकूच आमी फाटीं दवरिना जावं. देवान आमकां दिल्ले रिसोर्सीस, देवान आमकां दिल्लें बरेपण आमी तें शेअर करपाक, आमी ताचो बरो उपयोग करपाक आनी ताका मान दिवपाक. जावं ती आमची पिकावळ, जावं ती आमची शेतां भाटां, जावं ती आमची मिनां, जावं ती आमचें पर्यावरण, आमी ताचो मोग करूंक आनी ताका मानान सांबाळूंक पाप साहेब आमच्या लागीं मागता. भयणी भावांनो, ही चिंतना आज मनान दवरून हें देवाचें उतरूय आमकां स्फूर्ती दिता. पळयात, जुदेव लोक उपास करताले, पूण उपास देवाक दाखोवन करनासले, देवाच्या संबंदान वाडूंक करनासले, मनशाक दाखोवंक करताले. मागणी करताले, पूण सगळे मनशाक दाखोवंक. सांगतात
पवित्र पुस्तकाचे बरयणार सोमाराचो आनी ब्रेस्ताराचो जुदेव लोक उपास करतालो आनी भोव करून फारिजेव आपले तोंड ते दोळे चुन्यान कशें पेंट करताले आनी नाक्यांचेर टिंट्यांचेर रावताले लोक पळोवंक आनी लोकांना आपलो उमंग घेवपाक आमी उपास करता पूण तो उपास सकाळचोच सकाळ ते सुर्या पडोपर्यंत मागीर रातचे जेवूं येताले तांच्यांनी तशेंच मागणी करताले 12, 3 आनी 6 आनी आपूण मागणी करतात म्हूण दोबाज्यान दाखयताले आनी जेजू ते तांचे तोंडार मारता तें सारकें ना म्हणटा सारकें ना कित्याक देवाच्या संबंदान ते वाडूंक नासले देवाच्या एकचारान रावपाची तांकां कशी नासली आपल्या जिविताची बदलणी करून देवाशी येवंक ते सोदिनासले भाव भयणीनो आमचे क्रिस्ती जिवितांत जायते फावटी अशें कितें जाता आमी जायत्यो वस्तू लोकांक दाखोवंक कोत्ता जावं आमची नोवेना जावं आमच्यो परबो जावं आमचे भायले दोबाचे जेजू आयज आमकां एक एकल्याक उलो मारता आमचे संबंद देवा कडेन वाडोवंक आज आनी ह्या वर्साक जायतो लोक हजारांनी लोक गोंयचो वेलंकीन वेतलो आसलो पूण हे परिस्थितीक लागून आमी सगळीं भितर आसा जायत्यांक घडये कित्याक वचूंक मेळूंक ना असो हुस्को जाता कांय ना तेच माय मारिया आमचे बरोबर आसा तेच माय मारिया आमची मागणी आयकता हांगाच रावन पुरान भक्तीपणान आमच्यांनी दिसा दिसपट्टी तिचे नोवेनांत वांटो घेवं येता बाबा भयणीनो आमचे संबंद देवा आनी भाव भयणां कडेन गरजेचे हे संबंद बरे करुया आनी संबंदा उदेशी आमी देवाक आनी एकामेकाक लागीं येवया हीच कृपा हे मिसांत आमकां मागुया मिटवणेच्या वेळार गावुया देणी आमची C14 पान 30 आनी 4 C14 पेज 34 देणी आमची भेटून हाडटा आमची काळजां तातूंत घालता आमची मनां दुखोर बिता स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता गोवा मुडो आल्तार हाडटा ताकाचो रोस समोर बिता आमचे सुख दूख सोरबेट वयता मानून घे म्हूण प्रार्थून मागता भयणी भावनो ही आमची बेत सर पदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागुया हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदराक सर्वेस्पोर मानून घेव बोदयाळ बापा उतरावरते मोगान तुवें आमचो मोग केलोय आनी तुज्या एकल्याच पुताक आमकां दिलोय ताच्या सुपूर्ण बलिदानांत ताका एकवटून आमी तुका मानता तसलें देणें जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमची सभे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय वशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीदार आनी सासणाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात तांचे सांगती आमचेय ताळे मेळून
आमी तुजी स्तुती उच्चारता पवित्र 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 तोलाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नामी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बाप्पा करोस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात तुमचे रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक कोरोराचें रगत पातकेचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूड परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्याने जालो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखा समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडी पुनर्जिवंतपणाचो बरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणींची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आपल्या घरांनी रावन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोंत जे बागयोंत धरून दिता आमचो आस्कारी बागयोंत मिंगे आनी सर्व आनी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगिता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन आमेन आमच्या सर्वंडरा जेजून शिकवलेले मागणी आता आमी सगळीं एकाच स्थळ्यान उलो मारुया बापाक आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी वशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थायड्यान पडोवन दिवं नाका वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरेक जावन तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्पांतल्यांतली सुटोय आनी सर्वाख्यांतली वाटाय
कित्याक राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोमतांक मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजूर चलयता शासनाच्या शासनांक आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेडे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शेडे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शेडे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटात हे जेजूचे जेवणांत आदवांट घेतली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे म्हाका पावना एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळ केली उत्मीक गुमनेवाचे मागणे म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसतले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोटसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका आमेन आमेन जेजू दाखवेल आमी फाटे D14 पान 54 D14 पेज 54 Accia jivanami jivi Jesu dage ami mane Accia jivanami jivi Dagve laila mocha mahaba Visa varda mai boga Odik fulu korchamona Jesu dage ami vane Dacha jivanami jivi Jesu dage ami vane Dacha jivanami jivi कोरोना व्हायरस पिडे सुमयार देवाचे काकलुतीक मागणे सोर पदवेदार आनी काकलुतसारा देवा सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेची भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात तुजे उतराची पदवी पाठय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर बाबा तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जेवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे आमकां पेकयता तो देव तूं हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी पिडेस्तांचो इलाज करतात ते वैजकी लोकांक धीर राखण आनी उर्बा दी मोर्दाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसो मेळूं पवित्र आत्म्या ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडून अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक
तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेव सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बाबार ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या आशिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजें सवें तांकां बोरवांचो मेळो. जो जावन आसा आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थुया. जेजूचे आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवन कालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता. तुजे अप्रमीत काकुतीन हे संवसारांत जेजूचें सारकें आमच्या काळजांत कोंचय आनी स्वर्गांत ताचे मोहिमेची भागीदारां आमकां कोर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. थोडो वेळ आमी आतां जेजूक आमचे वेदी दवरून आमी ताची भजण करतले आनी आमची मागणी उबारतले. थोडोसो वेळ आमी हांगासर रावया आपल्या घराघरांनी आनी ह्या मागण्यांत वांटो घेवया. फाल्यां शिक्षकांचो दीस, टिचर्स डे. तशेंच फाल्यां मादर त्रिजा, सेंट त्रिजा ऑफ कोलकाता हिची परब. आमी फाल्यां केरीत भाशेन शिकोवतल्यां पासत, शिक्षकां पासत, टिचरी पासत मागुया. आनी मादर त्रिजा भाशेन दुसरें सगळें आमी अदीक सेवे चाकरेची मनशां जावंक मागुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. दिमी घालुया. गायन गावुया. तुजे सुरशी आयल्या दोनया. ए 35 पाम 19. ए 35 पेज 19. तुझे सुरशी आल्या दोनया. मोजो तुझी वागू गांका. आयदोर तुझा सोमेसाची दोन बागोय गरज आमची. दोन बागोय गरज आमची. तुझे सुरशी आल्या दोनया. O bundu gamoy marga. Galdun odor deva tuji. Somesa jirga gudici. Somesa jirga gudici. Tuje sochi ale odonia. Tuje adin goru. तुजे सुरशी आमी आयल्या दुनिया. तुजें दर्शन आमकां दी. जेजू म्हणटा, भिवू नाका, हांव तुमच्या सांगाता आसा. जेजू आमच्या मुखार आसा आनी आमी जेजूच्या पांयां सरचीं आसात. मान बागून ताका नमस्कार करुया.
जेसू तुझें उतर वाट सोत आनी जिवीत हांव तुका दिनवासता. जेसू तुझें उतर पिकोवणी दिता हांव तुका वाखाणटा. जेसू तुझें उतर काळजा मनाक शांती दिता हांव तुका दिनवासता. जशें दर्यांत वादळ मोळ येता, जशें दर्यांत तुफान येता, तेच भाशेन आमच्या जिवितांत जायतीं तुफानां उप्रासतात. आमच्या जिवितांत जायतीं भिरांत आयल्या. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून लाखांनी लोक कोश्टवता, दुयेंत आसा. आपल्या जिवितांत भियेला. कितें करचें कांयच समजना. जायत्या जाणांक नोकरी ना, जायत्या जाणांक जेवण ना. आमी सगलीं भियेल्यांत. जेजूचेर तुजी नदर मार. तुजे दुबाव, तुजी भिरांत जेजूक सांग. जेजू तुका पळयता. जेजू तुका आयकता आनी तोच जेजू तुका सांगात दिता. जेन्ना जेजू आनी ताचे शीस होड्ड्यार बसून वेताले, दर्यांत वादळ मोळ येता, दर्यांत तुफान येता आनी ताचें होडें बुडूंक लागता. शीस सगळेच भियेतात. कितें करचें कांयच समजना. जेजू तांच्या वांगडा आसा. जेजू लागीं ते मागतात. आनी जेजू मोड थोंडायता. तोच जेजू जो मोड थोंडायता. शिसांच्या जिवितांत शांती हाडटा. तोच जेजू आमचे मुखार आसा. तुजे दुबाव, तुजी भिरांत, तुजे कोश त्रास ताका सांग. दर्याक तशेंच सिसाच्या जिवितांत शांती हाडटलो जेजू आमकांय शांती दितलो. आमच्या जिवितांत जायतीं वादळ मोळां, आमच्या मनांत काळजांत भिरांत रिगल्या. ती सगली उचांबडाय तुज्या हातांत
घालता सोम्या आमची भिरांत आमचो दुबाव आमची शांती पिड्ड्यार करता आमच्या जिवितांतली खुशालकाय पिड्ड्यार करता जेजूचेर तुजी नदर मार जेजू लागीं माग बावळतान केल्ल्या मागण्यांक जेजू जाप दिता तो तुजो रुचणार तो तुजो सांबाळणार सगल्या तुज्या जिवितांत येतल्या तुफानांक फुडो करूंक तोच तुका बळ आनी आदार दिता तोच जेजू तुज्या तुफानाचेर जोयत व्हरूंक तुका आदार दितलो तुज्या जिवितांत येतलीं सगलीं तुफानां जेजू शांत करतलो भावार्थान जेजू लागीं माग जेजू पळयता जेजू आयकता आनी तोच जेजू आमकां सांगात दिता जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी सगळीं तयार जावया गायन गावया संस्कारांतल्या वर्त्या R35 पान 194 R35 पेज 194 संस्कारांतल्या वर्त्या सासणागीर मान करता सोडून दिवना त्योरिली सेवा दवरता सोयबाचे विशय आमचे घुस्पता
प्रार्थुया. देवा, एका अजापाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरलाय. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाच्या भुक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ भोगूंक फावो कर. तूं जोर जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुरुवातीचे गायन गाऊया. R15 जेजू मोगाच्या आकट्या, पान 182. R15 पेज 182. लासुदी गारजा तुझ्या मोगाच्या उच्या, तुझ्या मोगाच्या उच्या, जेजू मोगाच्या